देव तुमकां सगळ्याक बरो दीस दिवं. भुरग्यांनो, ह्या चित्रांत पळयात तुमकां कोण दिसता? हो कोण? शेतकामती न्ही. शेतकामती म्हळ्यार कोण? शेतकामती म्हळ्यार जो धान्य पिकयता, जो शेत रोयता आनी आमकां सगळ्याक अन्न मेळून दिता, ताका आमी कितें म्हणटात? शेतकामती म्हणटात. तसोच एक शेतकामती धर्तरेचो पूत ह्या कवितेन कशे तरेन आपलें वर्णन करता तें पळोवया. कवितेचें नांव जावन आसा धर्तरेचो पूत. पयलीं आमी ही कविता वाचत वाचत ताचो अर्थ बी समजून घेवया. पयल्या कडव्यान आसा धर्तरेचो पूत हांव, रामगो म्हजें नांव. ह्या बुयेचो आपूण कोण? पूत मानता तो. आनी तो आनी म्हणटा म्हजें नांव जावन आसा रामगो. समजलें? आतां चुट्टाची खोप लावन पाड्डें म्हजो गांव. आतां ह्या चित्रांत तुका कितें दिसता? कितें आसा ह्या चित्रांत? खोप न्ही. ही खोप कशी दापिल्ली आसा? कित्यान दापिल्ली आसा ही? माडाच्या चुट्टांनी न्ही. ही खोप कोणाची? ही खोप ह्या रामगो शेतकाराची. आनी ताचे गांवचें नांव कितें? पाड्डें. खबर आसा न्ही? पाड्डें म्हणल्यार खंय तें खबर आसा न्ही? हो गांव आमच्या केपें म्हालांत आसा. दुसऱ्या कडव्यान फात्या पारा उडटा तसो घेता देवा नांव. आतां फात्या पारा म्हणल्यार कितें? सक्काळचे फुडें जेन्ना दीस निकतोच उडटा अशे वेळार तो उडटा आनी सगळ्या पयलीं कितें करता? देवाचें नांव घेता. म्हळ्यार तो देवाचें नांव घेता आनी देवाची प्रार्थना करता. आतां म्हाका सांगात, तुमी भुरगीं सकाळीं उठलीं म्हणटगीर देवाक पांय पडटात? हय न्ही. आमी सदांच उठ्ठात आनी देवाक पांय पडटात. आनी देवा कडेन कितें मागतात आमी? आमचो दीस बरो वचूं म्हूण मागतात न्ही. सगळीं मागतात न्ही. कोण मागना जाल्यार सकाळीं फुडें उठून सदांच देवाक पांय पडात. कळ्ळें न्ही. पयलें काम तें करात आपलें. कळ्ळें? म्हणटा देवा म्हाका आनी समेस्त लोकांक पाव. तसोच तो प्रार्थना फक्त ताकाच करना. तो म्हणटा म्हाका आनी तशें समेस्त लोकांक पाव. समेस्त म्हणल्यार कितें? सगळ्या लोकांक खातीर तो सुद्दां प्रार्थना करता. तो देवाचें नांव घेता. सगळ्या लोकांचें बरें जावूं अशें मागता. जोत घेता शेतां वता, सांजे पारा परतता. आतां ह्या चित्रांत पळयात ताच्या खांदार कितें आसा? कोणाक खबर आसा? कितें हें? जोत. तो आपल्या खांदार जोत घेवन काम करपाक शेतांत वता. थंय तो खूब कश्ट करता आनी आख्खो दीस काम करून जातकच सांज जातकच तो आपल्या घरा परतता. पावस पडूं शेत पिकूं देवाक वरायता. तो कितें म्हणटा? पावस पडूं शेत पिकूं देवाक वरायता. जेन्ना भांगरावरी शेताचें खूब धान्य जातकच तो खूब खुशाल जाता आनी तो देवाचें याद काडटा आनी शेताचे तांदूळ देवाक भेट करता. समजली ही कविता आतां? आतां आमी ही कविता चालीन म्हणपाक शिकया. धर्तरेचो पूत हांव, रामगो म्हजें नांव. चुट्टाची खोप लावन पाड्डें म्हजो गांव. धर्तरेचो पूत हांव, रामगो म्हजें नांव. चुट्टाची खोप लावन पाड्डें म्हजो गांव. फात्या पारा उडटा तसो घेता देवा नांव. म्हणटा देवा म्हाका आनी समेस्त लोकांक पाव. धर्तरेचो पूत हांव, रामगो म्हजें नांव. चुट्टाची खोप लावन पाड्डें म्हजो गांव. जोत घेता शेतां वता, सांजे पारा परतता. पावस पडूं शेत पिकूं देवाक वारायता. जोत घेता शेतां वता, सांजे पारा परतता.
पाऊस पडू शेत पिकू देवाक वारायता धर्तरेच पूत हांव रामगो म्हजें नांव चुट्टाची खोपलात पाड्डे म्हजो गांव पाड्डे म्हजो गांव. थँक यू.